म्हजो हो चेडो व्हडल्या इस्कॉलांत वेता पूण म्हजे एकूय उतर तो कानार घेयना. णवेक आसलेलो भुरगो आवय बापायचें आयकना. संदेशकारान ह्या आवयक अशें सांगलें, पूण तुवें सांगत रावंक जाय, ही तुजी जबाबदारी आनी काळजी घेवन तुवें सांगूंक जाय. आनी खरेंच ह्या आवयक ह्या संदेशकाराची सांगणी एकदम बरी लागली. ती नव्यान नव्यान सांगूंक लागली, पूण बरे तरेन सांगूंक लागली, मोगान मोयपासान, बोवाळ मारीन आसतना, न्हू म्हूण उचामोड जायनासतना, विथ अ कूल मायंड एंड हार्ट. आनी हो भुरगो जो आवयक सतायतालो. Watch the novenas of St. Francis Xavier from 24th November to 2nd December live at 8:15 and repeats at आयच्या पयल्या वाचपान एझेकियल प्रवाद्याची खबर आमकां मेवता. इस्रायलाचो लोक कुड्ड्या देवांक बुजतालेत, कित्याक बाबिलोनांतल्यान आयले उपरांत तांणी तांचे बरोबर जायते ओ कुड्ड्या देवांक भोसपाचो एक कार्य कशी हाडलेली. गोडेक ते नेणारपणान करतालेत. आनी तेन्ना एझेकियल प्रवादी ह्या लोकांक काळजीदार ताड्यान विथ अ व्हेरी करेजियस वॉयस तो तांचें मन उजवाडावंक वावुरता आनी लोक ताचो ताडो आयकतात. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेजू तेंच आमकां सांगता. बरी जेजूची उतरां ती. भियेनाकात, लोक तुमचे आंगार हात घालतलेत, वायट उलयतलेत, नांव पिड्ड्यार करतलेत, आपूण शाणे म्हणटलेत. भियेनाकात, तुमकां हांव म्हजी जीब दितलो आनी हे जिबेन तुमी संदेश पुरगोडटल्यात. बाग्योत फ्रांसीस शेवरानूय तेच केलें. एक 8वेच तरेचो मनीस, एक 8वेच तरेचो फुडारी. आपलें मन बदल्लें, आमी जाणो ताचें जिवीत. मन बदल्लें, जेजूच्या मोगान पडलो आनी काळजीदारपणान जे जेजूक ताणें वय म्हणलेलें ते मरोपर्यंत ताणें हे आपलें वयपण सांबाळलें. व्हडलो मनीस कसो तो गोंयांत आयलो. ही वॉज अ एम्बेसेडर ऑफ द किंग ऑफ पोर्चुगल. पूण जावं मोजांबिकाक जंयसर ताची बोट थांबलेली, जावं गोंयांत पांयोन दिताच सादें सुदें जिवीत जिवंक लागलो. आनी ताचें सादें सुदें जिवीत पळोवन त्या काळाचे पुर्तुगेज लोक, त्या काळाचे गोंयकार लोक ताच्या मोगान पडूंक लागले आनी काळजीदारपणान तांची चूक तो ताच्या तोंडार मारतालो आनी ताका आयकूंक ते तयार आसलेले आनी ते आपले जिवीत बदलूंक लागले. जावं हॉस्पिटलांत काम करूंक, एम्बेसेडर हॉस्पिटलांत काम करता, कोर फुटलेल्या लोकांची, गोंयच्या लोकांची परामोस करता, जे प्रेजवांत आसलेले ताका भेट करता, सांजेच्या वेळार कापीन घेवन भुरग्यांक एकठांय करून जेजूची ओळख दिता. अ ग्रेट मॅन, very creative in his own style, very appealing style. 8वी तरेची मांडावळ काळजीदारपणान फुडें गेलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो ताका गोठाय खंयसर मेळ्ळी. ताची गोठाय चोर सोकाणी मिसाची भेट तो भेटयतालो आनी तातूंतल्यान ही गोठाय तो घेतालो. वेळार वेळार
आपली मागणी करतालो, वेळार वेळार आपलो तेर्स करतालो. आणि ह्या वरवीं काळजीदारपणान गोंयांत आनी जे जे जाग्याचेर ताणें आपलें जिवीत जरोयलें त्या जाग्यांचेर ताणें जेजूची गोवाय दिली. आमी हें करूंक आमकां एक उलो सोंपें त्या काळामध्ये आनी ह्या काळामध्ये सोंपें जावचें ना. तो काळ दुसरे तरेचो, हो काळ दुसरे तरेचो, पूण तेंच जिवीत. पूण आमी आमच्या जिवितांत काळजीदार जावंक गरजेचें. गोठाय आमकां खंयसर मेवतली? गोठाय आमकां मिसाचे भेटेंत गोठाय आमकां मेवतली. मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना न्हूच आमी मिसाची भेट एक कायदो पाडूंक येवंक जायना, पूण हांव म्हज्या जेजूक मेळूंक येता. इट शूड बी माय एनकावंटर विथ जीजस. आनी हो जेजू म्हाका आपलें बोड दिता. जेन्ना म्हजें आनी म्हज्या फामिलीचें जिवीत एका तेर्सांतल्यान देवाक उबारता तेन्ना ही काळजी म्हाका मेवता. जेन्ना म्हजें जिवीत निटाय सांबाळूंक 2 म्हयन्यांक एक कुंभसारांव करता तेन्ना म्हजें जिवीत ह्या कुरपेन भरता. आनी म्हाका घोटाय मेवता. जशें शुभ वर्तमानान, जशें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, जशें बायगॉस फ्रांसीस शावेरान केलां, काळजीदारपणान म्हजें जिवीत फुडें व्हरूंक आनी जेजूक हांव परगटूंक. व्हडलीं व्हडलीं अजापां करची गरज ना. सादी सुदी ल्हान ल्हान कर्तुबां ह्या वरवीं लोक आमकां ओळखूंक पावतले. आमच्या कर्तुबां पळोवन तांणी म्हणूंक जाय, हो जावन आसा जेजू, ही इज जीजस. हो तांणी म्हणूंक जाय, हें ताणें कर्तूब केलां, हो जावंक जाय जेजूचो सोयरो. ही मास्ट बी अ रिलेटीव ऑफ जीजस. आमची वागणूक पळोवन लोकांनी म्हणूंक जाय, जरूर हो जावन आसा जेजूचो इश्ट. ही इज अ फ्रेंड ऑफ जीजस. उबी रावुया आनी हे काळजीदारपणाचें जिवीत जिवंक थोडेच आमच्या मागण्या वरवीं आमकां कृपा आनी बळ मागुया. पाप साहेब फ्रांसीस, बिश्प, पाद्री, धार्मीक आनी मिसावाच्या गांवांनी वावर करतल्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. ह्या फुडाऱ्याच्या जिवितान भावार्थ परसोलूंक आनी तांणी इगोर्जेन तशेंच समाजान कसलेंय खोटेपणां आसात तीं ना करूंक काळजीदारपणान भावार्थाची गवाय दिवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. गोंयच्या 2 प्रांतांत बागीबोन फ्रांसीस शावेरान कोणाक भियेन आसतना जेजूची वळख दिली आनी ताची शिकवण परगटली. तेच भाशेन 2 क्रिस्तांव आनी क्रिस्ती कुटुंबांनी आपल्या वांगड्यांक जेजूची वळख आनी शिकवण उर्बेन दिवंक इगोर्जे सोरशिल्ले करसोल्यात त्या क्रिस्तांवांक खालतीकायेन पूण काळजीदारपणान भोव करून आपले बरे देखीत तांचो
बावाट जागोवंक आनी खोलावंक देवाचो आदर मागुया. आमचे सोर भोंवती आशिल्ले क्रिस्तांव न्हय त्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक आमची जबाबदारी म्हूण मानून घेवंक भोव करून आमच्या जिविताचे देखीन तांकां जेजूशी हाडूंक आमकां पवित्र आत्म्याचे बोल मागुया. गोंयच्या क्रिस्तांवांनी भोव करून हांगा आचीर आसलेल्यांनी आपले जिवीत बावार्ता पोरमोने बांदून हाडूंक आनी काळजीदारपणान जेजूक गोवाय दिवंक समाज नोसरूंक आपली जबाबदारी म्हूण मानून घेवंक आनी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझे मुखार ही काय आमची मागणी आमी दवरल्यान काळजीदारपणान तुझ्या पुताचे आमी गवाय जावंक तुझे कृपेन आमकां बोर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्यान मोशी भोपणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्यान मोशी भोपणी करूंक येता. बाबोईनीचो राखोनाचो म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सवेच्या दावाक सवेत पळोवन मानून घेवं. देवा, सोर मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासत कुर्सार भरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या बलिदानान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मरतल्या नव्या जिविताक पयसुल्या लोकांक जमा हाडूंक बागेंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयसुल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालींत शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.